सर, जो कळंगूट सालिगांव रोड आसा तो रिसंटली हॉटमिक्स केल्लो, पूण आयचे परिस्थिती पळयत हांगासर पोटवो डेवलप जाल्लो आसा. हेजो पंचायत म्हणून तुमी कितें एक्शन घेतले? आम्ही कितें एक लेटर केल्ली फ्रॉम फॉर ऑन ओटरायर जुनाचेर की सालिगांव कालांगूट शिमेर टू बोवियाज एट नायकावाडो has been sunk, thereby posing danger to the public, pedestrian and the vehicular traffic, as the road has sunk due to non-maintenance of the said work, which was carried out by the office of WRD. WRD मागीर आमकां एक लेटर केली की ऑन 29/6 की तो रस्तो तेणेंनी करूंक ना, पूण तो इन व्यू ऑफ द मॅटर बी टेकन अप विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणलें. सो आमी आतां पयलेर ह्या म्हयन्याचे पयलेर आमी हेका बरयला एक्झिक्युटीव इंजिनियर WD टू हेल्प रोड्स पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट तेका बरयलें आमी हें इमिजिएटली हें काम करूं म्हणून. आतां आमी नको हे रस्ते PWDचेर पडटा, पंचायतीचेर पडना. सो आय कॅन आन्सर ऑफ PWD कोणेन करूंक जाय तें. आमी आतां लेटर बरयल्ली WRD म्हणटा आमी करूंक ना, यू रायट टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीज द रोड्स इज द PWD डिपार्टमेंट. सो तांकां बरयलें आमी. असो पळोवया केन्ना आन्सर येता तो. एंड आय फील दॅट रोड वीच इज नियर द पेट्रोल पंप इज व्हेरी बॅड शेप, व्हेरी बॅड शेप. सो अनइवन ऑल्सो. या एंड अनइवन. केन्ना कितले एक्सिडंट जावंक शकता, कित्याक तो रोड सारको शिमेर सालिगांव कालांगूट शिमेरसान इट इज इन ट्रेमंडस, म्हणजे बरो कोणी एक्सिडंट जावंक शकता आनी शेतान पडोंक शकता सामकें. तुमी ह्या वाड्या वयले पंच मेंबर, सो कितें सांगूंक सोदता? जेन्ना थंयसर PWDची पायपां घातलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पायपां घातलेली, तेन्ना तेंच्यांनी रोड खणून ती पायपां घालून परत ते सारके करून दवरलेलो. पण जेन्ना थोडोसो पावस पडलो तेन्ना परत तो रोड खचलो. सो आमी रिक्वेस्ट केलेले की तो रोड परत सारकोच करचो म्हणून, आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानून तो केलो. पण जेन्ना आतां पावस सुबेज पडलो तेन्ना परत थंयसर पोटहोल जाल्यार परत तो खचलेलो आसा. सो सरपंचान लेटरूय केला PWD की परतून हो प्रॉब्लेम आमकां जाला, सो रिपेर करचो म्हणून. आमकांय बी दिसता की त्या रोडार खुबशी राहदारी आसा, स्कुलाय आसा, पेरंट्सूय फास्ट सकाळचे भुरग्यांक पावोवपा खातीर वयता. सो जे आमकां दिसता पळय ते आमी पंचायतीन सांगता, पंचायत लेटर करता. पण मागीर तें काम आसता PWDचें आनी तें करून दिवपाचें आसता. सो हांव मागता तुमच्या माध्यमांतसून की तेंच्यांनी तें करून दिवचें म्हणून. थँक्यू. सो तुमी कितें अल्टिमेटम बी दिलो टू रिपेर द रोड्स? देर इज नो अल्टरनेटिव्ह. आमी पळय आमच्यान कांय म्हणूंक जायना, कित्याक इट इज देअर डिपार्टमेंट. आतां आमकां वी आर जस्ट इन बिटवीन. सो बिकॉज यू हॅव कम तुज्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगूंक सोदता बाबा हे इमिजिएटली करात, कित्याक एक्सिडंट जावच्या आदी मागीर आतां लोक कितें सोदमता हे रस्ते पंचायतीन करूंक जाय म्हणून. हे पंचायतीच्या अंडर ना, हे PWDच्या अंडर आसा. आनी तुमकां आनी एक सांगता, जेन्ना आमी PWDक हात लायता न्हू रस्त्याक तेन्ना आमचेर FIR जाता पंचायतीचेर. म्हाजेर आनी डेप्युटी सरपंचाचेर तेन्ना FIR जाल्ली आनी हांव 8 वाजता कोर्टाक झगडलो. सो त्या पासून हांव चडसो इंटरफियर जायना हे रस्त्याक लागून. वी मेक लेटर्स टू देम ऑन रिकॉर्ड्स. MLAक बी तुमी सांगले? हय, MLAक लेटर धाडलेले आमी, CC ताका धाडलेले. ओके, येस, थँक्यू. आनी सर, जो आमचो आतां सद्या चोगम रोड आसा तो सारको बॅड कंडिशन आसा आनी तुमी हांगासर रावता, तुमी हांगासर जे लोकल, सो कितें सांगूंक सोदता? और बॅड कंडिशन न्हू, दीस इज वर्स कंडिशन. हो रोड आत्ताच केल्लो हा. मेन थिंग हो रोड आत्ता जस्ट बिफोर मान्सून केल्लो आसा. आय थिंक हार्डली 2 months बिफोर. अँड दीस इज द रोड कंडिशन. म्हाका म्हणपाचें आहा की इतले तुमी करता, स्पेंड करता, आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे घालता तुमी. आतां मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेरान केला, करतना तुमी इतले व्हिडियोज घालता की रोड केला, इनॉग्रेट केला, हें केला. हो मागीर 2 महिन्यान कित्याक काडिना व्हिडियो आनी तुमी हें कित्याक पळोवन कित्याक हूज रिस्पॉन्सिबल, कोण मॉनिटर करतलो, कोण कितें म्हणून कितें समजना म्हाका.
असं कित्याक लागून हे सगळें दिस इज एज गुड एज अटेम्प्ट टू मर्डर. कित्याक ताचेर कोणी करता पळय ताचेर कित्याक एक्शन ना. दिस इज हॉरिबल रोड फूल. आय थिंक शिवाजी हें आसा स्टॅच्यू आसा पळय सालिगांव आपल्या कलांगूट हाचे पर्यंत फ्लोरेंटायन पर्यंत फूल असोच आहा आनी तो आतां पॅचअप केला तो पासून वर्स केल्लो आहा. मातसो फुडल्यान तूं इवन गेलो न्हू जाल्यार तुका कळटलें सारकें एकदम हॉरिबल सिच्युएशन. I request concerned authority to take action and do something about it. Look into it because this is too much of corruption. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.